Hello everyone, good evening. I hope all are doing well. कसे आहे सगळे तुम्ही? आणि आता म्हाका आतां ऑलमोस्ट 4-5 दीस जाला एक ब्लॉग पोस्ट केले जाल्यार. एक्चुली न्हू मुगे प्रॉब्लम कितें जालें मुगेलें डेंगू आफ्टर इफेक्ट्स न्हू मुगे स्टार्ट जाले आतां. फ्रॉम लास्ट फ्रायडे न्हू मुगेलें अशें करून हिंगा ह्या बोटान न्हू पेन येवपा लागलो. हिंगा आख्खी नर्म जावपा लागोली बोटां. सगलीं बोटां नर्म जावन स्टार्ट जावपा लागोली आनी आख्खो हिंगा बोटांचो पेन येवन मुगेलो पेन न्हू आख्खो शूट जावपा लागलो टील दी आर्म्स. आनी म्हाका एक्चुली तें कळोंकूच ना कितें तेश तें. आनी हांव फ्रायडे सॅटर्डे संडे पासून न्हू संडे हांव चिंतालें संडे पासून मुगे मातशें सुबेज जालें दुखपाचें. आनी हांव चिंतालें अशें करून कितें करून काय म्हणून म्हाका सगळीं सांगपा लागोलीं हें डेंगू गुडे विकनस येयला आसतलें आनी तेका टायम लागोता बी म्हूण. सो न्हू हांव तशें रावलें. संडे हांव एक्चुली म्हाका लागीं मिसा गेलोलें 3 इयर्साचें. सो थिंग म्हाका रियलायज जालें मुगे एक्चुली मातशें हांव थिंग कितकाट करपा आयलो न्हू मुगे मातशें तो पेन येयलो आनी तें म्हणून जालें. आनी मागीर हांव येयलें घरा. ती म्हाका सगळीं म्हणपा लागोलीं गुडे तें डेंगूचेर मातशें विकनस येता तेका टायम लागोता म्हूण परतून. मागीर फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स न्हू मुगे सारकें सुबेज जालें. उठोलें आनी सारकें मोकोडें नायल फाटीं दवरपा जायना जाली. हांव टिफीन कोत्तालें व्हिलबरा व्हरपाक आनी बिलकूल म्हाका सारकें रोडपा येवपा लागोलें. इतुलें पेन सामको आनी नमनस न्हू मुगेलें सामकें ती सुरिकाण उडयली हांवें थिंगा सकयल हांव कादोता आसतना हितू मुगे पेन जाली. मागीर मंडे गेलो, ट्यूजडे गेलो, वेडनेसडे गेलो. मुगे सगळीं म्हाका कस्टमर म्हणपा लागोलीं ते सगळे सायड इफेक्ट्स तेजे म्हूण डेंगूचे. मागीर थर्सडे नायट मुगेलें सामकें बस जालें. थर्सडे नायट हांव आख्खो वगत न्हिदलो ना. आख्खे रात हांव न्हिदलो ना. सगळे टायमार उठोता आपशी पेन येवन उठोता तेंय जालें. सो थर्सडे मुगे सारकें सुबेज जालें. फ्रायडे मॉर्निंग हांवें चिंतिल्लें हांव केशें करून म्हाका दिसलें थोडे कितें बोन प्रॉब्लम बीन आहा काय म्हूण. तर हांव न्हू मुगेल्या आमगे हिंगा एकलो डॉक्टर आहा तेजे बोली हांव वयतालीं पयलीं केन्ना डॉक्टरा बोली गेलें ऑर्थोपॅथिका बोली गेलें बेश्टो डावट क्लियर करपा जाय म्हूण की म्हणजे गुडे बोन प्रॉब्लम बी जायत म्हूण. सो म्हाका डॉक्टरा बोली गेलें न्हू तेंचे चॅक करून सांगिल्लें म्हाका इट इज नथींग टू डू वीथ द बोन्स. गेलें डेंगू लागून म्हूण पॅन आहा तो. पूण न्हू म्हाका इतुलें रावपा जायना जालें आनी म्हाका सॅटर्डे डॉक्टरागे मुगे फिजिशनागे अपॉयंटमेंट हांवें ऑलरेडी गेलोलो. तेको 1 डे देखून रावपा जायना हांव थिंग गेलें. सो तें वखदां हांवें गेलीं पूण म्हाका बिलकूल बऱ्याकूय पडो नाय 2 दीस म्हणजे 1 नायट आनी नेक्स्ट मॉर्निंग हांवें गेलीं. आनी नेक्स्ट इवनींग मुगे अपॉयंटमेंट आसलोलो. फिजिशना बोले सेम डॉक्टर हू ट्रिटीड मी. सो त्या डॉक्टरा बोले हांव चॅकअपाक गेलें म्हणटरी कळ्ळें म्हाका. आनी सेम डे न्हू आमगे मुगे सिस्टर इन लॉ आनी मुगे ब्रदर इन लॉ गुजरातसान येयल्लीं. मुगे हितू सुबेज जालें की म्हाका कितें म्हणजे मुगे मूड सामको ऑफ जालोलो कितें शूट करूं मेळना. हांव बरें हॅप्पी आसलोलें तें येताय म्हूण दे वॉज ओन्ली फॉर 1 डे. पूण अनफॉर्च्युनेटली आय कूड नॉट शूट एनीथींग. मागीर हांव ती येयल्ली ती बराबर आहली म्हणजे डॉक्टराक वचपाचें आनी तेगे घोव आहलोलो. मागीर आमी गेलीं आनी म्हाका डॉक्टरान सांगिल्लें चॅक करून की न्हू दीस इज तें वायरल अशें करून न्हू बेश्टें वायरल पासून जालें जाल्यार जाता म्हूण अशें करून जायते लोकांक जायत जाणां अशें करून इवन हे इफेक्ट्स जाल्यार ते सगळे डेंगूचे. आनी मुगेलो न्हू आतां हें जालो तो हिंगा वेज अंकल इज नॉट दे. सो आतां न्हू हांव विडियो मातशें म्हाका दवरूंक पडलो कित्याक एलकन या म्हणपा लागलो वयर. सो आतां हांव कंटिन्यू करतां. तो आमकां सांगता ती मुगे न्हू थंय हांव तुमकां दाखयता हे दोनी रिस्टांचे मुगे एफेक्ट जाला. त्यो बारीक ब्लड वेसल जाय न्हू ते तांकां बारीक शीर म्हणटाय ते. सो ते मुगे हिंगा फ्लोवाचे न्हू हे सगळे बोटांचे तो फ्लो आहा तो हिंग मुगेलो मेन एरिया प्रॉब्लम जालो तो. आनी मुगे ही दोनी रिस्ट न्हू दुखताय दोनूय हातीन. सो तो म्हाका डॉक्टर सांगतालो ते भाशेन अशें करून कितें बीन वायरल देखून जाल्यार हूंय तेशें करून जाता जायत जाणां लोकांक आनी रिकवर जाताय तेका. पूण तेका कंप्लीट रेस्ट जाय पडटा. पूण आतां रेस्ट म्हणल्यार तेणें म्हाका सामको व्हडलो शॉक दिलो तो दॅट आय हॅव टू स्टॉप स्टिचींग. म्हणजे म्हाका निडल वर्क आनी अशें करून करूं मेळचें ना कांय. तो जालो म्हाका सारको व्हडलो शॉक कित्याक मुगे इतुलें कंप्लीट करपा आसलोलें. हांव ऑलरेडी कितुलें स्ट्रेसफूल आसलोलें केदोणो मुगे
अरावंड 13 to 14 days म्हगेले डेंगू जाल न्हू तेदोन वेस्ट जाल्लें आनी हांव चिंतालें एटलीस्ट हांव आतां तरी कवर अप कोत्तो म्हूण बेगीन पूण समथींग एल्स वॉज वेटींग पूण आतां जालें तें जालें मे बी समटायम्स इट हॅपन्स फॉर द रायट ओन्ली आम नॉट कळ्ळें कित्याक हांव एग्जॅक्ट एक्चुली हांवें म्हगे आफ्टर डेंगू पासून हांवें म्हगे जायते कंप्लीट कोन्न दिलोलें लोकांक आनी म्हगे आतां बाय 20th म्हगे जायते ऑर्डर्स दिवपा आहलोले कंप्लीट करपाचे पूण आतां म्हाका आतां ऑप्शन ना म्हाका आतां घरा कडेन बोवाड पडटा म्हगे मम्मी म्हाका हें कोत्ता मदेनलो न्ही तेणूय म्हाका सांगिलां रेस्ट घे म्हूण आनी घोवूय बोवाड मारता म्हणजे हेल्थू सारकी ना जाल्यार आनी मागीर तूं कितें कोत्तो काय म्हूण काम पूण म्हगे काम एसोलें की चिंतू पडटा कितें कोन्न करपा तें कित्याक इफ आय हॅव टू गीव समवन्स क्लोथ्स दॅट आय हॅव टू गीव दॅट कित्याक एटलीस्ट डिसेंबर जानेवारी आनी इवन फेबा आहा तेंक देखून न्हू हांवें कोणा फोन करून सांगिलां तुमकां दुसरी टेलर मेळटा जाल्यार चोया म्हूण फॉर अ सेफर सायड हांवें तेंक सांगिलां फोन करून पूण तेंकां आजून टेलर मेळनाय बट आय थिंक आय शूड फील बेटर आफ्टर दॅट पूण रेस्ट म्हाका डॉक्टरान सांगिलां आतां रायट नाव आतां घेवपा म्हूण कित्याक हिंग म्हगे आख्खो हो बॉटाम पेन न्हू आख्खो लेस जाला हो बॉटाम पेन पूण हें म्हगे नमनस येता कितें हेश कोन्न उबाल जाल्यार बी म्हगे नमनस येता मातशें एक्चुली हांव उडो जेयताचो पासून स्पुना म्हाका उडो मातशें फील जाला नमनस आनी दोनूय रिस्टां पेन हे रिस्ट सारके सुबेज आहा पेन सो तेणें म्हाका सांगिलां रेस्ट कोन्न जालें जाल्यार न्हू एक बायलूय म्हाका तेणें बायली खबर सांगिल्या की ती रिकवर जाला अशें करून पूण ताका कंप्लीट रेस्ट घेयल जाल्यारूय रिकवर जाता म्हूण ना जाल्यार हूंय ताका अशें करून 2 इंजेक्शन घेवपा पडटलीं ह्या जाग्याचेर दोनूय हातीन आनी लास्ट ऑप्शन म्हणटा तें हूंय ऑपरेशन करूं पडटा हूंय सो दीस वॉज लायक कितें म्हणपाचें कांयच समजना म्हाका वॉट एवर इट इज आतां न्ही वी हॅव टू एक्सेप्ट आय हॅव टू एक्सेप्ट इट वॉट एवर इट इज आनी आतां सुबेज काम देखून कोन्ना आनी मोस्ट इम्पॉर्टंटली म्हाका आनीकूय सांगिल्लें तेणें की पीठ बी मोड नाक म्हूण कित्याक न्हू हांवें तें एक्चुली फील केलां संडे न्हू सॅटर्डे मॉर्निंग बिफोर गोईंग टू द डॉक्टर ओन्ली सॅटर्डे हांव पीठ मोडटालें आनी म्हाका कितलो पेन जालो हें सगळें हितून अशें कितें आमी अशें करून ती मूव कोत्ताय हें आख्खें हितूलें पेन जालें की म्हाका 10 minutes लागोल्यो तें 10 to more than 10 minutes आय थिंक स्लोली हांवें तें पीठ मोडलें आनी मागीर हें म्हाका कळ्ळें इवनींग की यू कांट नीड द आटा बट नाव आय एम जस्ट गोईंग वीथ द फ्लो आनी गोईंग वीथ अ पॉजिटीव मायंड आतां पॉजिटीवूच दिता सगलें आनी जाय जाल्यार म्हगे कस्टमर हांवें फोन केलोलो विचारपा म्हणजे इफ यू कॅन शिफ्ट अ डेट म्हणजे 1 week लेटर ऑन कित्याक हांव आतां चिंता 1 month म्हज्यान रेस्ट करपा जायना कित्याक तांकां लास्ट मिनट टेलर्स मेळपा नाय कोणाकूय आनी हांव चिंता एटलीस्ट दीस वीक हांव रेस्ट कोत्तोलें आनी मागीर चोयतोलें कितें कोन्न जाता तें कित्याक म्हणजे आतां कांय सांगूं जायना वेदर आय विल बी एबल टू डू नो कित्याक म्हाका आजून पासून पेन आहा सो आय विल जस्ट सी हाव इट इज आनी तुम सगळीं म्हाका मागण्या दवराय म्हाका बेगीन बरें जाल्यार पुरवून कित्याक बिकॉज आय जस्ट हॅव टू गेट बॅक टू वर्क म्हाका मुगे मिशना चोयल्या सारकें कितें जाता वचोन होरें स्टार्ट म्हाका हितूच जाता की होरें वचोन काम स्टार्ट करपा हितू मन जाता बट आय हॅव नो ऑप्शन सो जस्ट कीप मी इन प्रेस की बेगीन रिकवर जाल्यार पुरो म्हूण आनी दॅट आय शूड गेट बॅक टू वर्क म्हाका जाय जाण मागीर कस्टमरान फोन तेंय सांगिलां की तुका जायना जाल्यार तूं कोण नाका आसूं म्हूण पूण तेंगे तो काजरा घालपाचो रोप एक्चुली फॅमिली वेडिंगाक घालपा रोप तो आनी तेका लागून हांव मातशें हें जालो हा बट आय टोल्ड देम दॅट फर्स्ट वीक ऑफ डिसेंबर कोणागे उरलो हा तें फर्स्ट वीक ऑफ डिसेंबर हांवें हें कोत्तो म्हूण दिवपा एन्ड आय एम प्लॅनिंग टू स्टार्ट मंडेसान हांव स्टार्ट करपाक प्लॅन कोत्ता I don't know how it's going to be but I will start and see मातशें स्लोली कितें करूं मेळटा जाल्यार सो डॉक्टरान म्हणलां कंप्लीटली स्टॉप म्हूण 1 month आनी ताका एक्चुली 3 months पासून रेस्ट आहा हूंय पूण म्हाका डॉक्टरान एटलीस्ट 1 month कंप्लीट रेस्ट घे म्हणलां बट इट्स डिफिकल्ट फॉर मी आय डोंट नो हाव इट्स गोईंग टू वर्क वीथ मी पूण गोडे तुमगे मागण्यान हांव बेगीन रिकवर जाय सो please pray for me and so that I know I can catch up with my